दक्षिणेतल्या पारंपरिक नुस्तेमाऱ्याचेर बरीच हावळ आयल्या। ह्या हंगामात नुस्त्याचो खर उणाव आशिल्ल्यान दक्षिण गोंय दर्यादेगेवयल्या पारंपरिक नुस्तेमारांक खर अडचणीक तोंड दिवचें पडिल्ल्यान कोलवाच्या नुस्तेकारांनी खंत उक्तायल्या। पळयात। LED लायट घालताय ती आता नुस्त्याचे घरां भितर फील पड जाताय थिंग घाताय आणि हे सगळें आखे बारीक फील पासून ते मान खबर करताय आणि नुस्त्या जातो कित कोण आणि ट्रेडिशनल फिशरमॅन हातले कितें ताका लागून एक्शन कोण घेयना आतां बोटी बोगले येताय त्यो म्हणून ते सगळो दर्यो तेंकांची आणि आमकां बारीक मनशांक कितें आहा ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हळ्यार ते काबार जाले। फकत पावसांत गोंयकारांच्या ताटात सुकें नुस्तें पळोवपाक मेळटा। बाकीच्या म्हयन्यांनी गोंयकारांक ताज्या फडफडीत नुस्त्याची मेजवानी ताटात जायच आसता, नाजाल्यार जेवणाची एक उणी लेगीत गळ्या सकल वचना। फाटल्या वर्सा दर्याक वादळ आयिल्ल्यान नुस्तेकारांक बरोच परिणाम सोंसचो पडलो। तशेंच आतां लेगीत खर वाऱ्याक लागून चडशा पारंपारीक ल्हान बोटींचेर बरोच परिणाम जाला। तशेंच वार्षिक LEDचो विशय लेगीत पिडपाक लागला। गोंयांत LED लायटीच्या वापराक बंदी आसून लेगीत अजून मेरेन चालूच आशिल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांनी खर तिडक उक्तायला। ह्यो LED बोटकार कुशीचे बारीक नुस्तें लेगीत मारून काबार करतात, जाल्यार नुस्त्याची वाड जातली कशी? पारंपारीक नुस्तेकार खातले कितें? हो सगळो दर्या तेंकाच जाल्यार आमी बारीक मनशांनी करप कितें? सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो तांकांच, आमकां कांयच ना। कागाळी केल्यार हालचाली ना। आमचें जगप कठीण जाला। नुस्त्याचेरूच आमचें पोट आसा। दर्याक नुस्तेंच ना जाल्यार आमी करप कितें? आमची गॅरंटी दितलो कोण? तिडकिल्ले पारंपारीक नुस्तेकार जाप मागतात। चडशे धाकले बी बोटी कितें जोटाय आनी ते कितें मार्केटाक पळय जाल्यार ते मागीर उडयता। बोटी कितें मेळटा चड चड मेळटा ते मार्केटाक येता ना चड जालें म्हणून ते स्क्रॅपाक येता मार्केटाक पूण एक्शन बोटी वचनाय बोटी आहे बोटी चालू आहे बोटींग काय व्हडलेच रिपोर्ट ना फकत पहाड ते चालू व्हडलें नुस्तें ना सद्या व्हडलें नुस्तें भायर चड भायर येवच वयताय बोटी तांकां ताल्या गेल्या मेळटा शेंडेराचे माथ्यान ताली पयसो आताले चड पयस जायनात भोगले 15 मिटराची तेश राजे भोगले तुले भायर पीड जाल्ले थंय 40 मिटराची पीड जाल्ले एक मोठी आमगे 12 टन आहलो बाळ भायर 100 मिटराची देगे आनी बाळ विकनाय ना त्या नुस्त्याक ना सध्या किंगफिश बी बंद जाले सध्या मेळटाय 1 किलो 2 किलो ते चले तितू पड भायर सगळ्याक बोटीन नांव ना केरला गुजरात पासून बोटी आहे आनी चड चड म्हारगाय येता कितें खबर ना 1000 रुपयान किलो इसवण किंगफिश सीजन मातशें पयले मेळ्ळोलें थोडें आनी आतां कांयच ना म्हणल्यार सारकें कांयच ना। थोडी ताल्ली मेळटाली त्योय काबार जाल्या। हें काबार जावपा कारण आहा हिंगा ती LED लायट घालन आख्याच हिंगा लायट घाताय आनी मागीर त्याच उपरांत मागीर आनी बोगले घाताय बोगले घान आतां येताय थंय सगळे बंद आहाय हें दाखय तांकां LED लायट घालताय ती आतां नुस्त्याचे घरां भितर फील पड जाताय थिंग घाताय आणि हे सगळें आखे बारीक फील पासून ते मान काबार करताय आणि नुस्त्या जातो कित कोण आणि ट्रेडिशनल फिशरमॅन हातले कितें पयले LED लायट म्हणटाय ते पयलीं बंद जावपा जायो म्हणून ते सगळो दर्यो तेंकांची आनी आमकां बारीक मनशांक कितें आहा तेमी भायर वचोनूय लायट घाताय मागीर बोगले येताय थिंगाय घाताय आनी एक नुस्तें आतां आमकां ना ताल येता दिवशी थोडीशी मेळ्ळ्या मेळ्ळी नाजाल्यार हाली येताय आमी कितें जालां हे LED लायट घालन व्हडली इसवण आनी बर नुस्तें आहा ते हाडाय एक ट्रिपीक ते क्रुटाचें नुस्तें हाडाय एक ट्रिपीक आनी आमी पावसा दिसा 1-2 दीस पयलीं वचोन आमी बारके घेवन
पोटा भूक लागलो आम गेले जाल्यार आमकां बोट दाखयताय ते आख्खो दर्या ते म्हाबाचो हे पाटी तुफान येयला पोतून सायक्लोन जाले आमकां दर्या वचपा मेळना आमी भियोन वयर रावले म्हणटकीर कितें जालां आतां आमगे बिजनस सारकें चड लॉस जालां सो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल फिशरमॅन फिशरमॅन म्हणटा ते काबार जाय तेले आनी फिशरीज तांकां आतां हाडयना व्हडली फिशरी ते कांयच पण गेलें ना फिशरी फकत त्रास करता बारीक मनशांक तेंगे व्हडल्यांगे सगळे जॉयंट करता आनी तेंका मिनिस्टर आनी फिशरी डिपार्टमेंटा देखून पयशे वयताय ते आनी कितें फॅसिलिटी पळय आहा इन्सुलेट गाडयो बाडयो सगल्यो म्हणटाय त्यो तलवारकारांकूच दिताय व्हडले बोटींकूच दिताय आमचे बारीक मनशां एक धाकली गाडी देखून दिनाय ते म्हणटा तेंकाची वयर काडपा तेमी कित्याक ते मागीर तांकां सगळें कलेक्शन करताय आनी तांकां पावयताय ताका लागून मागीर एक्शन कोण येना आतां बोटी बोगले येताय त्यो हांवें कितें पाट व्हिडियो काडून घायले बोटींचे सारके बोगले येताय म्हूण म्हणटा कितें म्हणटा हांव मुगे सांगप इतलेंच आतां ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटाय ते काबार जाले आतां हे व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी बांदले त्यो व्हडल्यो व्हडल्यो मनशांक गेल्यो ते कांय फिशरमॅन न्हू तांकां ते दर्या कितें म्हणटा तें खबर ना कामदार कोताय ते खाताय आनी हे भाशेन आमी आतां बारीक ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय ते सारके काबार जाय तेले आनी हेज मुखार आनी आमची गॅरंटी ना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार.